धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांवांची पाट सोडिनासलो. इतलें म्हणसर ओजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सालोमोनाच्या मुंडलोल्या दारवंट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक ओजाप जातात? ओ कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन ओ पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण आब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो, जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो. ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवांचेर आमी भावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो ओळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार्थ ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा, भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशक्तान दोगद भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे परी तुमचीं पातकां भोगसतलीं आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांचे तोंडी देवान परगोट केला. तो सगळ्या वस्तूंचे नवसोरणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावां मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपसयतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्जेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएलातावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेले तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच तीं प्रवाद्याचीं भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजांकडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक आब्राहमाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं प्रितुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. तोरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट
ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांच्या रोचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयांतळा दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यान, हेणे तेणें उपतोलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोलीं दर्यांतलीं मासलीं, सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब: सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एमावसांत परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर समलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली. आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेगोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण तीं सोजमोलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरूय दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर खेलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रान आंतू म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोस्ट मरून सोंसूंक जाय. तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जावंक जाय. आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.